श्रीरामाच्या कृपेन आमचे हांगासरले दिवचलचो अध्यक्ष आसा कस्तुरजी, मागीर आमचो गोंयचो अध्यक्ष दामू नायक आणि आमचो मुख्यमंत्री आणि आमचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि हांगासरले आमचो जो माजी नगरसेवक आसा नगराध्यक्ष कुंदन फळारी सतीश आणि सगळे नगरसेवक नगरसेविका तेंच्यांनी म्हाका सहकार्य केलें। तेंच्या सगळ्यांच्या कृपेन हांव नगराध्यक्ष जालो। म्हणून हांव आतां लोकांक एकूच विनंती करता की एकूच ध्येय आसा की बरें काम करपाचें, सगळ्या बरोबर रावपाचें आनी सगळे नगरसेवक नगरसेविका म्हाज्या बरोबर आसतले आनी तशेंच दिवचलची कामां करपाक आमी म्हाजे पयलें उद्दिश्ट अशें आसा की प्लास्टीक मुक्त म्हणजे सिंगल यूज प्लास्टीक हें दिवचलेंच्यान झिरो जावंक जाय। म्हणून म्हाका सगळ्यांचे हांव सहकार्य घेतलो। मागीर बाकीच्यो कंपनी आसा, बँक आसा, तांकां पिशव्यो शिवप अशें करतलो। दुसरी आमचो गार्बेज प्लांट आसा तो दिवचलेन म्हणजे जो प्लांट आसा तो सगळ्यान गोंयांत नंबर 1 तो आनीक बरो करप आनी थंय पिकनीक स्पॉट करप म्हणजे लोकांनी इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी थंय पिकनीक कशी करून वाडदीस करून येवप अशें म्हणून म्हाजे करपाची इच्छा आसा। म्हणून हांव कितें करतलो हे सगळे पाठपुराव आमदारा कडेन करतलो आनी आमदाराची म्हाका साथ आसा। आमचो अध्यक्ष आसा कस्तूर पाटणेकार तेजी म्हाका साथ आसा। म्हणून ह्या आमी सगळे हेजो आनी मुख्यमंत्री आसा आमकां आमचो मंत्री विश्वजीत राणे ते आमकां सहकार्य करतले। म्हणून सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव फुडें काम करतलो आनी कुंदनाची म्हाका परत साथ आसतली कित्याक तो बरो एक्सपिरियन्स आसा तेजें। म्हणून तेणी कितें केलें खरें म्हणजे बाकीच्यांनी आमी कुंदनाची नांवां सांगलीं पूण कुंदनान म्हाजें नांव सांगलें।